मोगाचेनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. सांजुदाचे पुनशेत पक्ष केले आणि या वार्षिक परबेच्या समयार 9 दिसांच्या नोवेनाची सुरवात आम्ही करता. 9 दिसांचे नोवेन फेस्ताक आम्ही पत्रिक रीतीन फेस्ताक आम्ही अस्तिक रीतीन तयार करता. या संदर्भात तुमचा समेस्त मोगाचं स्वागत मागता. आमच्या मध्ये हांगासर आसात मनादी बाब संतोष डिसोजा. आदल्या वर्सा आमच्या संगी आसून आता प्रस्तुत 100 फिरगजीचे विगाते जावन आसात. आमच्या मध्ये आसात हांगासर बाप स्टॅनी फर्नांडीस. आमच्या मध्ये आसात उपाध्यक्ष जॅक्सन सल्डाना, कार्यदर्शी शैला डिसोजा, कोमेताची वडील सिस्टर मार्गरेट हांगासर आसात. हे सर्व आमच्या मोगाच्या मनाच्या सैर्याक आम्ही मोगाचं स्वागत मागता. हांगासर आसात भक्तिकांक, फिरगजकारांक, गोळी परिशदेंतले सर्व फिरगजकारांक, भक्तिकांक तशेंच यात्रिकांक तुमकां मोगाचं स्वागत पटयता. सांजोद देव आम्हा समेस्तांच्या मोगाचो सीस, मोगाचो इश्ट तशेंच मोगाचो पात्रोनो. सांजोद देव असा एकपणा संपडलेल्यांक बरोवचो दिवचो केरीत सांत म्हणना वाडला. ताची माजत मागून मागलो उपकार आमकां सदांच मेळ्ळा. त्या पासून दोनया देवाक आमी अर्घां दिवया. ह्या संदर्भात ही पुंतळाची परब आमी आचरण करतना आमची ते सवा आमची मागणी या 9 दिसांनी सगळेस्परा समोर साधुता मुखांत रुबारया आणि देवाची भरपूर आशिर्वादां आमी जोड घेवया. जे कोण 9 दिसांचे नोवेन आसा करून उठा करून त्या संदर्भात ते नोवेन करतात आणि मागणी भेटयतात. खंडीत मागलेलो उपकार तुमकां मेळटा म्हणलो बरोवचो आमी दिता. तुमच्या संगत आमी तुमच्या खातीर मागता. माध्यम मुखांतर हे नोवेनाची सुरवात करच्या सर्व भक्तिकांक मोगाचो स्वागत मागता. हे संदर्भात हांव उलो दिता. हांगासर असलेल्या प्रधान याजक मनादी बाब संतोष डिसोजा हांणी हो बावटो उबारन या नोवेनाची सुरवात करूंक ह्या मुखांतर उलो दिता. तांकां संगात असलेले मानेस्त दितले. जय तुका सोडवणारा, जय तुका तुसा जेजूच्या, जय तुका सोडवणारा, जय तुका तुसा जेजूच्या. आता बरें मागून तूं उतरा आमच्या सैर्या जगता. या फिरगजीचो मनादी बाप मेल्विन नरोना, बाप स्टॅनी, कोळ्याच्या वडील सिस्टर मार्गरेट, फिरगज उपाध्यक्ष मानेस्त जॅक्सन, तसे कार्यदर्शी शैला, गोळी परिषदेचे संध्यानो, फिरगजकारांनो तसेच मोगाच्या यात्रिकांनो. या पुणशेत्राच्या वार्षिक परबेक तयारी जावन आज बावट उबारला. नोवेनाची सुरवात आम्ही करता. फिरगज क्रिस्त आमकां फिरगजकारांक एक एकवटाचो एक संकेत, तशेंच सगळ्या यात्रिकांक एक संतोश असो घडीत. कित्याक जायत्या वर्सां जावन हांगासर यात्रिकां हांगासर येवन हांगाचो पात्रोनो सांजुता मारिफात जायते बरें पळोवत आनी जोडून घेतला. आज तुम्ही हांगासर कितले जाण आसात तर उपकारी मनान हांगासर तुमी आयल्यात. व्हडा संभ्रमान व्हडा दबाज्यान हे फिरगज फेस्त वार्षिक फेस्त आमी आचरण करता आसतना
हांगासर या 2 शेतांत जायते बरेपण जायत्यांक लाभला. फाटल्या 1 वर्सा हांगासर हांव या फिरगजेंत वस्ती करनाशिल्लो आनी हांगासर म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयलां कितलेशे भक्तीक व्हड्या पातयेन व्हड्या भक्तीपणान हांगासर येतात, सांजुदा लागीं मागतात आनी हांगा फाटी वता आसतना संतोशान म्हणलें बरी एका रितीचो दोदोसकाय तांच्या जिवितांत पळोवंक मेळ्ळें पळयलां. देखून व्हड्या उपकारी मनान आज हांगासर इतले यात्रेक तुमी हांगासर हांगा आसात. हें वार्षिक फेस्त आशेन करता आसतना आनी चड सांजुदा मार्फत जेजू तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आपले विस्तार आशिर्वादा कुटुंबांनी घालूं म्हण मागता. तशेंच ह्या फिरगस फेस्ताक विगाराक बापस्तानीक तशें तुमकां सुमेस्ता सर बरें मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. फादर तुमकां आमकां सुमेस्तां बरें मागलेल्याक म्हाका शनो हांगासर ह्या संदर्भार उपकार बावडोवंक खुशी वता. बाप संतोशाक आमच्या उल्या पाळो दिवन वाडी उबारच्या कार्यान वांटली जावन आमकां बरें मागलेल्याक देव बरें करूं म्हणटा. बाप स्टॅनी फर्नांडीस आमचे संघया सदांच आमकां आदार दितात. देव बरें करूं. उपाध्यक्ष जॅक्सन सल्डाना तशेंच कार्यदर्शी शैला तुमच्या सहकारा प्रोत्साहक पाठिंबा तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं. हांगा आसलेल्या समेस्त भाव भयणी समेस्त यात्रिकांक भक्तिकांक धर्म भयणी समेस्तांक एका सुत्रान देव बरें करूं. आतां सर्वांनी देव तेंपलाक वयचें. 9:30 वरार आमी मिसेचें बलिदान सुरू करता. त्या मिसेच्या बलिदाना वेळार आमी थंयसर दिवो पेटोवन ह्या वर्सा आमी कुटुंबाचो संदेश काडला. कुटुंब जावन आसा मोगाचो संकेत. कुटुंबांत आमी आमची देवाच्या उतराखाल जेवन आमची कुटुंबां बागेन करच्या दिशेन आमी वावरूंक जाय. देखून ह्या दिशेन कुटुंबाचो वर्स आमी आचरण करता आसतना कुटुंबा पासून विशेष करून मागया आनी कुटुंबां आमची वर जोडून दिवं म्हणून विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. दिवो पेटोवन थंयसर परत आमी उक्तावण इगर्जेन करतले. हांव तुमी समेस्तांनी इगर्जेक वयचें. 9:30 वरार मिसाचें बलिदान सुरू जाता. हेर्स मध्ये रावलेलो आसा तो मुंदार सुंकू तुमकां उलो दिता. जुदाच्या बद्दी खानू क्रिस्ता आपवणे लाभलेल्यानू पक्षी केरे पुणशेताच्या यात्री खानू देवा हुजरी सांजूत वरता तुमच्यो विनवण्यो सुदाच्या भक्ती खानू क्रिस्ता आपवणे लाभलेल्यानू पक्षी केरे पुणशेताच्या यात्री खानू देवा हुजरी सांजूत वरता तुमच्यो विनवण्यो येया तुम्ही समेस पीडेस्थानू कष्टा नष्टानी अडसल्यानू येया भरवसो खंडल्यानू घेया दैवी दयालान वडानू भक्ती खानू क्रिस्ता आपवणे लाभलेल्यानू पक्षी केरे पुणशेताच्या यात्री खानू देवा
येया तुम्ही वाट चुकलेल्यानो जिने जुजांत चलवल्यानो येया तुम्ही निराश भक्तल्यानो भोगा दैविक मजत भाव भयण्यानो भागे वंशदाच्या भक्तिकानो ख्रिस्ता आपोणे लाभलेल्यानो पक्षी केले पुरुषेकाच्या यात्रिकानो देवा उजवी सांसूत वता तुमच्यो विनवण्यो येया तुम्ही समेस कष्टल्यानो जिने कुर्सा पंदा सांपडल्यानो येया अंकारात सास पोंचानो चढा दैविक आधार सोरपर जानो भागे वंशदाच्या भक्तिकानो ख्रिस्ता आपोणे लाभलेल्यानो पक्षी केले पुरुषेकाच्या यात्रिकानो देवा उजवी सांसूत वता तुमच्यो विनवण्यो भागे वंजुदाच्या भक्तिकानो ख्रिस्ता आपोणे लाभलेल्यानो पक्षी केरे पुणशेताच्या यात्रिकानो देवा हुजरी सांजूत वर्ता तुमच्यो विनवण्यो भागे वंशदाच्या भक्तिकानो ख्रिस्ता आपोणे लाभलेल्यानो पक्षी केले पुरुषेकाच्या यात्रिकानो देवा उजवी सांसूत वता तुमच्यो विनवण्यो येया तुम्ही समेस पीडेस्थानो कष्टानष्टानी अडसल्यानो येया भरवसो खंडल्यानो हेया दैविक दयालान वडानो येया तुम्ही समेस पीडेस्थानो कष्टानष्टानी अडसल्यानो येया भरवसो खंडल्यानो हेया दैविक दयालान वडानो भागे वंशदाच्या भक्तिकानो ख्रिस्ता आपोणे लाभलेल्यानो पक्षी केले पुरुषेकाच्या यात्रिकानो देवा उजवी सांसूत वता तुमच्यो विनवण्यो येया तुम्ही वाट चुकलेल्यानो जिने जुजांत चलवल्यानो येया तुम्ही निराश भक्तल्यानो भोगा दैविक मजत भाव भयण्यानो भागे वंशदाच्या भक्तिकानो ख्रिस्ता आपोणे
कुर्सा पंदा सांपडल्यानो येया अंकारांत सास पोंचानो चोडा दैवीक आधार सोरपर जानो भागे वंशदाच्या भक्तिकानो ख्रिस्ता आपोणे लाभलेल्यानो पक्षी केरे पुरुषेताच्या यात्रिकानो देवा उजवी सांसूत वता तुमच्यो विनवण्यो भागे वंजुदाच्या भक्तिकानो ख्रिस्ता आपोणे लाभलेल्यानो पक्षी केरे पुरुषेताच्या यात्रिकानो देवा हुजरी सांजूत वरता तुमच्यो विनवण्यो भागे वंशदाच्या भक्तिकानो ख्रिस्ता आपोणे लाभलेल्यानो पक्षी केरे पुरुषेताच्या यात्रिकानो देवा उजवी सांसूत वता तुमच्यो विनवण्यो येया तुम्ही समेत पीडेस्थानो कष्टा नष्टानी अडसल्यानो येया भरवसो खंडल्यानो हेया दैविक दयालान वडानो येया तुम्ही समेत पीडेस्थानो कष्टा नष्टानी अडसल्यानो येया भरवसो खंडल्यानो हेया दैविक दयालान वडानो भागे वंशदाच्या भक्तिकानो ख्रिस्ता आपोणे लाभलेल्यानो पक्षी केरे पुरुषेताच्या यात्रिकानो देवा उजवी सांसूत वता तुमच्यो विनवण्यो येया तुम्ही वाट चुकलेल्यानो जिन येजूजांत चलवल्यानो येया तुम्ही निराश भोगतल्यानो भोगा दैविक मजत भाव भयण्यानो भागे वंशदाच्या भक्तिकानो ख्रिस्ता आपोणे लाभलेल्यानो पक्षी केरे पुरुषेताच्या यात्रिकानो देवा उजवी सांसूत वता तुमच्यो विनवण्यो तुम्ही समेस कष्टल्यानो जिनिये कुर्सा पंदा सांपडल्यानो
ये या अंकारात सासपोंच्यानो जोडा दैविक आधार सोरपर जानो भाग्य वंशजाच्या भक्ती कानो ख्रिस्ता आपोणेला ये कुटुंब जाऊन बापा आम्ही जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गीता गाता एकाच काळजान तुझो मोग करता एकवटांची कथेता पोवीस स्नानांत आमकां नवो जीव दिव तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केल्या पुनर्जीवन जाल्या क्रिस्ताचे कृपे सशी जिवीत आमकां जोडून दिला हे कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गिता गाता एकाच काळजा तुजो मोग करता एकवटांची कथेता. मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो नव्यानाच्या पयल्या दिसाच्या मिसाक नव्यानाक आनी सक्रामेंताच्या आराधनाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. वार्षिक महापर्वेक तयार जावन हो दिसाच्या नव्यानाची सुरवात आमी करता आसतना बावटो उबारन ताची सुरवात आमी केली तरी हांगासर दिवो पेटोवन आतां आमी अधिकृत रितीन ही सुरवात करता. समी जावन आसा उजवाड क्रिस्त जावन आसा संवसाराचो उजवाड आमच्या कुटुंबाचो उजवाड ह्या उजवाडा मुखांतर आमची कुटुंबां पवित्र करूंक भाग्यवंत करूंक जेजू सदांच आमच्या कुटुंबांनी उजवाड जावन आसूं दी म्हणून विशेश करून मागे. हांगासर आतां प्रधान याजक तशेंच वाबस्टॅनी उपाध्यक्ष कार्यादर्शी आनी सिस्टर कोमेंताचे वडील मुखार येवचे आनी हांगासर दिवो पेटोवन ह्या नव्यानाच्या मिसाची सुरवात करची. ह्या संदर्भार दिव उजवाडाचें गीत आमी गावचें. दी मुझ्या दिव्यान तेल हांवें झळच्या दी सोम्या तेल मुझ्या दिव्या दी मुझ्या उजून तेल हांवें झळच्या खळच्या अखेर पोरया गाव्या होजाना गाव्या होजाना गाव्या होजाना रायाच्या राया गाव्या होजाना गाव्या होजाना गाव्या होजाना राया दिसोम्या मोग मुझ्या सेवा करच्या दिसोम्या मोग मुझ्या काळजा दिसोम्या मोग मुझ्या सेवा करच्या सेवा करूच्या काकेर पोरया गाव्या होजाना गाव्या होजाना गाव्या होजाना रायाच्या राया गाव्या होजाना गाव्या होजाना गाव्या होजाना राया. हेजे दिसा ते सवाय प्रिया सात अर्गान ते सवा बसोत मिसबेटेता फाबियन जे सिमेंडोन सदो कतार अर्गान जावन मिसबेटेता बेल्विन मॉनिस इस्रायल अर्गा जावन बेटेता गॉडविन आनी जेसिटा डिमेल्लो बाळ्याण्णूರು क्लॅडसन डिमेल्लो बाळ्याण्णूರು अर्गां बिसिता मिशेल दांतीस बोरोवेली मुंबई अर्गां बिसिता शरण जिगी बऱ्या भलायकेन सांबाळलेल्या पासत अर्गामिसिता डॉक्टर चार्लोटे जिगी लाभलेल्या सर्व व्यसनां खातीर अर्गामिस्थिता
शॉन ब्रगांचा बरें काम मेळ्ळेल्याक माई बाबाक बरी भलायकी आनी समाधान लाभच्याक मिस्तिता किशोर मिनेजेस कुवेट अर्गांते पसूद मिसबेटयता फिलिप नेरी सेरावो ऐसी कॉलोनी मुंबई अर्गा मिस्तितात नॉर्बर्ट आनी प्रमिळा डिमेल्लो किरें रिया मारिया किरें सेलिन सिक्वेरा किरें इग्निशियस आनी निफा मतायस किन्निगोडी एरल आनी निफा मतायस किन्निगोडी अर्पिता आनी निफा मतायस किन्निगोडी ग्रेसी डिसोजा साकिनाका ग्रेसी डिसोजा संकल करिया केविन पिंटो कार्कल अल्विन डिएल्मेड आनी कुटाम पडुकोणे पीटर सल्डन आनी कुटाम पडुकोणे क्लरेन्स सुजाना कैरल डिएल्मेडा पडुकोणे मंतीना पिंटो किन्निगुडी रुफीना कैस्टलिनो निडोडी एंजलिन सिक्वेरा किन्निगुडी अल्विन आनी एरन पिंटो किन्निगुडी क्रिस्टिन डिसोजा मुंबई सैमन आनी कुटाम मंगळूरू तेसापसून मिसबेटयता स्टॅनी ग्रेटा फेर्नांडीस काटीपडला डॉन कुटिनो सासूद वडो एमी डिसोजा पेरमोदे विन्नी आनी अल्फर्ड केरळा देवादीन रोजलिन फेर्नांडीस आत्म्यापसून म्हयन्याच्या उगडासा मिसबेटयता रॉबर्ट मिरांद आनी कुटाम मुंबई ಹೆಸರುವಿರದ ಬಸೋದ್ ಮಾಗ್ಯ ಮಸಂಬಿಸ್ತಂ ಬಸೋದ್ ಮಾಗ್ಯ जे कोणा मागतान बसेला अंद सुगडास कडून तांचे बसोद या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो देवाच्या आशिर्वादांनी भरिल्लो बरो दीस तुमकां हांव मागता. सांजुदाचे फिरकस तशेंच पोनशेत पाक्षिकेरे हाच्या वार्षिक परबेक तयाराय सावन 9 दिसांचे नोवेन कर्ण आत्मीक बरेंपण जोडच्या खातीर आमी समेस्त ह्या पोनशेतांत सांगता जमल्या. फिरगस फेस्ताचे आचरण फकत फिरगस पात्रोनाक मान करचे ह्या एक संभ्रम सोलोवचो मात न्हय ताच्या की चड देवाच्या उतरांत कितें संदेश आमकां मेळटा तो घेवन आमचें क्रिस्त जिवीत आनी की चड तें जिवा बरीत सुडसुडीत भगिवंतपणान जियोंक आमकां हर एकल्याक एक अवकाश देखून आज ह्या नोवेनाच्या ह्या मिसांत आमी वांटो घेत आसतना आमचें जिवीत चड आनी चड देवाक मेस्वल्लें जावन जियोंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या वेळा आमी मागून घेवया. ह्या पवित्र रितींत पावते पळय वांटो घेवच्या खातीर आमच्या उतरांनी आमच्या चिंतनांनी आमच्या करण्यांनी देवाच्या कुशेक आड वचून आमी आदारलेल्या सर पातकां आमी उडास काडया. देवा लागचें मोक्षाने मागया. संगत आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मोनांची तोंडात विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगिवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर सरीसपरा देवा लागीं विनाती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सौम्य कारुत सौम्य कारुत क्रिस्ता कारुत क्रिस्ता कारुत सौम्य कारुत सौम्य कारुत. प्रार्थया एक घडी बरो दोळे दंपया आनी आमच्या ते सापसत ह्या घडी आमी मागया. देवा आमच्या मोगाळ बापा दर्द तूं सांजूता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केलें. ताच्या मोगण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां
तुवें धडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशें अख्ख्या पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचो आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. हेब्रे वांगुरयल्ल्या पत्रांतले वाचतात. तर आमी आज उचडटा तो बावार्थ तीर सांबाळया, कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत आनी तो कांय आमचे अस्कताये विशीं काणवळ्यान ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय. आमचे बरीच सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगुल्लो तसलो तरी ताणें पाताक केलें ना. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे शेसना लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोक सक्तले लागीं बोब घालून आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या माणकुल्या कालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिकाराक ताका उबारतास ताचे उतार पळतेल्या समेस्तांक ससनाचे तारणाचे कारण तो जालो आनी देवान ताका मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो श्रेश्ठ याजक नेमलो. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. आपले तुझी खुशी करू हावेता सर्वेस्परा. आपले तुझी खुशी करू हावेता सर्वेस्परा. यज्ञ आनी बेटोण्यो तुका नाका जाली पूण तुझ्या उतरा तुझे कानूक ते केले. होम आनी दोश परियार बलियो तुवें मागोंक नाय तेन्ना आपले हांवें मुळे हांवें आपले तुजी खुशी करूंक हांवें सर्वेस्परा. शास्त्राच्या ग्रंथ कोवळ्यान मुझे विशीं सांगले आसा. देवा मुझ्या तुझी खुशी करूं म्हाका संतो तुझे धर्मशाळ मुझ्या अंतस्करणांत रोंबोन आसा. आपले तुझी खुशी करूंक हांवें सर्वेस्परा. आपले तुझी खुशी करूंक हांवें सर्वेस्परा. हालेलुया गावया सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. हालेलुया गावया सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या जाणट्या आनी बुद्धवंत हांव लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उडापे केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां.
वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या अधीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना, आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाक कोणूच वळखना. येया म्हजे सरशीं तुमी समेस्त कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विशव दितलो. म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लक्ष शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो, आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वावोंक सुलाब, म्हजें वजें हळू. देवाचें उदार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते मोगाच्या भाव भयणीनो, सांजुदाच्या पोनशेताच्या ह्या वार्षिक परबेक तयाराय जावन आस्तावन नव्यानं आमी आरंभ करता. आनी आज आमी सर्व सांजुदाची भक्तिका ह्या पोनशेतांत आमी सांगता मेळ्ळ्या. ह्या नव्यानाच्या मिसाक आमी हजर जाल्या. आमी कित्या खातीर हांगासर येयल्या? आमकांच आमी विचारूंक जाय. हर एकल्याच्या मतींत एक उद्देश आसूं पुरो. थोड्यांक वर्सां मोदें पोनशेताक भेट दिवची संवय आसा. जावंक पुरो कालमाडी, जावंक पुरो पक्षिकेरे, जावंक पुरो आत्तूर, ह्या मुखार दिशीन गेल्यार डोर्नाळ्ळी एक संवय आसा. तशें आज इल्लीची रजा आसा या पुरसोत आसा, वचोन येवया, इल्लें समाधान मेळटा. असले एक चिंतपान आमी आयल्या जावंक पुरो. थोड्यांक देवातावन जायतो उपकार मेळ्ळा, आनी ह्या उपकाराक देवाक अर्गां दिवच्याक उपकारी मनान थँक्स गिवींग अर्गां दिवच्याक आमी समेस्त आमी थोडीं जाणां आयल्या जावंक पुरो. ह्या थोडीं संवयाच्या बळान ह्या जाग्याक आमी आयल्या जावंक पुरो. हर एका हप्त्यांत आमकां एक पक्षिकेरे पोनशेता वेची एक संवय आसा. आनी ह्या जाग्याक येनातल्यार तें सुकलें जाल्यार कालिंगी आमकां एक न्हीद पडना. कालिंगी सूख उरलें बरी जाता. ह्या पाद्र्या बसयलो असो ताळो आयकनातल्यार आमकां एक दोन बरीं शिकोवण आयकनातल्यार आमकां कितेंगी सूख उरलें बरी जाता. देखून एक समाधान मेळच्या खातीर आमी हांगासर आयल्या जावंक पुरो. आनी थोडीं हांगासर बरवसो सांडिल्ल्यांक बरवसो दिवचो तसलो एक बळवंत सांत हांगासर आसा. सांत जोदू ताच्या मजते मारिफात जायत्यांक बरेंपण लाभलां, जायत्यांची पिडा गूण जाल्या, जायत्यांनी मागिल्लें मेळ्ळां. ह्या खातीर आमी थोडीं आयल्या जावंक पुरो. बोवाडतान पातयेणेन अशें आमची ते सावां घेवन मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर आमी आयल्या. आनी हांगासर येता आसतना आमी आमची ते सावां आमी देवाक भेटयता. ह्या सगळ्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतल्या. ह्या नव्यानांत आमी वांटो घेता. ताचे उपरांत आराधन आसा, तांतूय आमी वांटो घेतल्या. आनी उपरांत थंय सांजुदाक एक दोन वाती पेटोवन आमी परतून फाटीं घरा वयतल्या. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, घरा आमी कितें व्हरता हें गरजेचें. घरा कितें आमी व्हरता? फाटीं वेता आसतना
जर तर आमी येत आसतना आमच्या कुटुंबामध्ये मस्त मनस्ताप आसा, राग आसा, शेजारा समाना, एकामेक आमी तोंड पळयना आनी तेंच घेवन परत आमी त्या पुणशेताक आमी वेता, पुणशेतात हांव पाटी वेता तर कितेंगी आमी इल्लेशें सुकोवन पडल्या म्हण आमी सांगयत. हांगासर फकत देवा बरी भलायकी दी, बरी सैरीक दी, म्हज्या पुताक बरें काम दी, पिडा गूण कर अशें म्हणून जायते एक मागणें करन आमची ते सवा देवाक आमी भेटोवन ह्या पुणशेतावन आमी परत आमच्या कुटुंबाक गेल्या तर आमी आंगडी गेल्ल्या बरे. आंगडी येत आसतना एक लिस्ट पट्टी आमी काणयेन येता. 1 किलो साकर, अर्द किलो बटाटे आनी 1 किलो पियाव आनी अशें जायते वस्तूंची एक पट्टी काणयेन आंगडी कडेन दिता आनी तो आमकां सामान दिता. ताचे उपरांत कितें ताचें मोल आसा तें दिता आमी फाटी येता. आनी तशें केलें तर आमी आमकां आनीक त्या आंगडी वेतेल्या मनशाक कितेंच फरक ना म्हूण म्हाका भोगता. कित्याक म्हळ्यार आज कितलेशा कुटुंबा मदें एकामेका संबंद बरो ना. जावं प्रोसेसरां एकामेका उलोवणें ना, एकामेका आमी तोंड पळयना, एकामेकाच्या घरा आमी वचना. शेजारा सोडया आमच्याच कुटुंबांत आमी थोडे फावटी आमचो संबंद कसो आसा हांवें पळयला. थोडे फावटी बापूय आनी पूत एकाच फिरगजींत विंगड विंगड घरांनी जी येतात, एकाच मिसाक येतात, कुमगार काण घेतात, पूण बापूय पुताचें तोंड पळयना. भाव आनी भयण विंगड विंगड घरांनी जी येतात एकाच फिरगजींत, पूण एकामेका मिसाक येतात, पूण एकामेका उलोवणें ना. जर तर असलें एक आमचें जिवीत जायत तर खंडीत जावन आमच्या बावडतांत आमी खंय गिशेळेल्या म्हण अर्थ. फकत आमचें मागणें बरें आसा, खंडीत जावन आमच्या कुटुंबान मागणें आसा, पूण तरीकी संबंद बरो ना, आमचें मन नितळना, आमचें काळीज नितळना आनी मुखार आमी कालते जावंक आमी तयार ना. असलें आमचें जिवीत जायत तर खंडीत जावन खंय आमी सुकोवन पडटा. एक 2 गडिता तुमचे मुखार दवरूंक आशेता. आमचें जिवीत कशें जायचें या कितें आमी सुकयचें. मदर तेरेसा कोलकाताची सान तेरेस म्हूण आमी आज तिका आपयता. मदर तेरेसाच्या जिवितान घडलें घडीत मदर तेरेसा जायत्या दुबळ्या धाकट्यांक थोडे फावटी कितें तरी वरवीं वर्ण तांकां दिताली, दुबळ्या कुटुंबाक वांडटाली. आनी एक दीस ही एका दुबळ्या कुटुंबाक वेता आनी थंयसर त्या घरांतली स्त्री तिणें इल्लोसो तांदूळ व्हेल्लो, तो तांदूळ हातांत घेता आनीक फाटल्या बागल्यान खंय गेली. सुमार वेळ ती येवंक ना, पाटी येवंक ना. आनी थोड्या वेळा उपरांत ती परत घरा येता. येत आसतना मदर तेरेसा विचारता, तूं तांदूळ काण घेवन खंय गेल्ली? आनी ह्या घडये ती म्हणटा, म्हज्या शेजारा आनी एक कुटाम आसा, मस्त दिसान तांकां समज जेवंक खावंक ना, देखून तुवें दिल्ल्यांतलो अर्दो तांकां हांव दिवन आयली. पळया मोगाचे भाव भयणीनो, एक बरें मन, एक नितळ मन. म्हज्या कुशींतलो म्हजे शेजारी बुकेन आसा, कश्टांत आसा, हांवें ताका कितें तरी कुमक करीचय. म्हाका इल्लीशी हेरांत हांव कुमक मेळ्ळ्या, एका धर्मणीतान म्हाका कुमक मेळ्ळ्या, देखून अंतलें हांवें इल्लेशें वांटून तांकां दिवचय. एक बरें मन. आनी एक फावटी एका फिरगजींत घडल्लें. आनी एक घडीत फिरगज फेस्ताक मीस नव्यान आसल्लें. नव्यान जाताच पाद्रेबान सकयल कुटुंबाक येयल्ले वेळ रावंक सांगलें आनी एक ल्हानशें मिटींग केलें. आनी त्या घडये वाड्याचो गुरकार म्हणूंक लागलो, असल्या एक 4 कुटुंबांक फादर समज दिशी निशीन वचूंक वाट ना, वाटेची समस्या आसात. जर तर त्या एका कुटुंबान इल्लेशें जागो सोडून दिलो जाल्यार तांकां एक 2 व्हिलर घे व्हरूंक इल्लेशें कुमोक जाती. इतलें ताणें म्हणलें मात्र तितल्यार त्या घरची स्त्री उठोन म्हणूंक लागली, फादर म्हजो जीव गेल्यार तोंदरे ना, पूण ताचे वाटेक हांव जागो दिवची ना, ताका वाट दिवंक हांव तयार ना. पळया मोगाचें न्हू कसलें एक मन. घट
एका रितीचे मोसोर राग हे सगळं जर तर असले एक चिंताप घेवन असले एक राग मोसोर हांकार वडपणो आमच्या जिवितांत दवरनो जर तर आमी मागता देवा आमकां दी आमी खंयच्या रितीन आमकां मेळत जर तर मोगाचें न्हू आमचें थंय बरें मन आसा आमचें थंय नितळ मन आसा आमचें थंय खालतेपण आसा आनी एका मनशाक उपकार करचें आसल्यार बरें मन आमचें थंय आसा म्हजो थंय शेजारी तो कश्टार आसा ताका हांवें कितें तरी गरजान ताका पावोवंक जाय कित्याक देव म्हाका दिता हांवें आनी एका मनशाक इल्लेशें दीत जाय असल्या एका चिंतपांत आमी जर तर जियेता आमी इल्लीशी दयाळ तांचे थंय दाखयता खंडी जावन आमच्या मागण्याक फळ मेळटा आनीक केदळा आमचें मौन नितळ आसा आमचें मौन काळीच नितळ आसा खंडी जावन देव आमचें मागणें आयकता हो जावन आसा आयच्या मिसाचो संदेश देखूनच जेजू दोंगरा वयल्या प्रसंगांत म्हणटा सादी मोळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचें दायज नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो पळया कसली एक आपुरबायची उतरां शिकोवण जेजूची नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो जर तर देवान आमचें मन आमचें मागणें आयकत जाय तर आमचें मन आमचें काळीज नितळ आसूंक जाय पवित्र पुस्तक आमी उक्तें केल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत बावार्थसो बापूय म्हूण नांवाडिल्ल्या अब्रामा विशीं आमकां आयकूंक मेळटा अब्राम एक दीस आपल्या तंबान तो जियोन आसलो आपल्या पत्नी सांगता आनी थंयसरच एक रूख आसलो त्या रुखाच्या सावळेक तो बसून आसलो आनी तो पळयता एक जण त्या वाटेन येवन आसात आनीक ताच्या मुखार ते आसात आनी हो त्या एक जाणां पळयता तो चिंता दनपराच्या बरें आयल्यात वताक सुकल्यात वताक तांकां तान लागल्या जावंक पुरो ताका भूक लागल्या जावंक पुरो देखून तांकां आपल्या तंबा भितर आपयता ताका इल्लेशें पिवंक उदक दिता तशेंच आपल्या पत्नी कडेन सांगता साकराक सांगता इल्लेशें ताका कितें तरी रांद आनी अशें तो ताका जेवण वाडटा आनी हे जण पाटी वेता आसतना ताचे पैकी एकलो म्हणटा येवच्या वर्सा परतून हांव तुज्या घरा येतलो अब्रामाक आनी साराक भुरगीं नातलीं आनी हो म्हणटा येवच्या वर्सा परतून हांव ह्या वाटेन हांगासर येतलो आनी त्या वेळार तुज्या बायलेच्या हातांत एक चरको भुरगो आसतलो पळया अब्रामाचें मन नितळ आसलें आनी एकल्याची दूख आनी एकल्याची भूक कितें म्हण तो समजलो आनीक कितें तरी ताच्या कश्टान तो इल्लें स्पंदन करता ताका इल्लेशें कितें ताचे लागीं आसा तें वाडटा आनी तांचे पयण मुखार वचूंक तो कुमक करता आनी हें देव पळयता आनीक देव ताचेर आशिर्वाद घालता भुरग्याचें देणें इसाक ह्या भुरग्याचें देणें अब्रामाक देव फावो करता देखून मोगाचे भाव भयणीनो आमी करचें आमी हर एक बरेंपण तशेंच आमी करचो हर एक अन्याय देव पळयता हें आमी उडास दवरूंक जाय आमी बायलान आमचें बरो स्वरूप कितलेंय बरो आसूंक पुरो आमी कितलेंय सोबीत दिसूंक पुरो बरें वस्तूर आमी न्हेसूंक पुरो भाग्यवंता परी आमी जियोंक पुरो पूण तुजें बायलें स्वरूप देव पळयना बगार पळयता तुजें काळीज तुजें मन तें कितलें बरें आसा तें कितलें नितळ आसा वांजेलांत एक दाखलो दिवचो तर नतानायल हो जेजू लागीं आयिल्लो नतानायलाक जेजू विशीं जेजूची वळख ना या जेजूक नतानायलची वळख ना कितें इल्लें सांगलें आयकल्लें जावंक पुरो जेजू असले शिकोणदार आसा असले जापा करता अशें नतानायलान आयकल्लें जावंक पुरो पूण जेजू ह्या मनशाक पळयता आसतना थंयसर सांगता हो जावन आसा खरो इस्रायलकार ताचें तें कापटपण ना म्हणटा आसतना जेजून ताचें बायलें स्वरूप पळोवंक ना बघा ताचें काळीज पारकिलें हो जावन आसा एक खरो इस्रायलकार ताचें तें कापटपण ना ताचें तें मेळेपण ना ताचें तें अन्याय ना तो वायट चिंतिना तें देव पळयता देखून मोगाचे भाव भयणीनो आमचें जिवीत नितळ आनी निर्मळ जायचें खालतेपणाचें आमचें जिवीत जायचें जेजू खालतो जालो खंयसर क्रुसाच्या मरणा पर्यंत थंयसर आपणाक क्रुसाचें मरण आसा म्हूण तो चिंत आसतना
कळी जात असताना गेसे म्हणे मोळ्याक तो वेता दिंबेर पडटा रडोन गळगळोन रडोन बापा लागीं मागता बापा तुजी खुशी वय तर ही एक काल्स म्हजे वयली पयस कर बागार तूच म्हजी खुशी न्ही बागा तुजी खुशी जावं देवाची खुशी जावन आसली म्हज्या पुतान कुर्साच्या मोळणा मारिफात संवसाराची सोडवण करी जाय आनी ही खुशी देवाची खुशी जेजू मागण्या मारिफात जाणा जाता आनीक त्या देवाच्या खुशयेक काल्तीमान घालता देखून सांत पावलो हेब्रावकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा आमचे कश्ट आमचे दूख आमची बेजाराय आमचे एकसरपणो समजतलो एकलो आसा तो जावन आसा क्रिस्त कित्याक ताणें ताच्या जिवितांत ते कश्ट सोंसल्यात आनी आमकां हर एकल्याक बाच्या विजोण दिल्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो केदाळा आमी कालते जाता कालतेपणान दिंबयेर पडोन गळगळ रडोन देवा लागीं आमी मागता देवा आमकां आमचे मागणें आयक खंडिसांव देव आमकां आमच्या मागण्याक जाप दिता केदाळा आमचे मन आमचे काळीज नितळ आसा खंडिसांव आमच्या मागण्याक फळ मेळटा देखून मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या पवित्र एवकारिस्तांत आमी वांटो घेत आसतना चड आनी चड आमचें जिवीत कालतेपणाचें जावं दी हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन जेजूक आमच्या काळजांत आमी घेवन आमच्या कुटुंबाक आमी वयता आसतना आमचे थंय कितेंय तर इल्लोसो राग आसा इल्लें वडपण आसा आमचें मन नितळ ना ह्या घडये हे सगळं सांडून एक नितळ मनाचे व्यक्ती जावन आमच्या कुटुंबाक आमी पाटया थंयसर देवा लागीं आमी मागया कुटुंबा सांगाता खंडी जावं आमच्या मागण्याक फळ मेळटलें देखून जेजू लागीं आमी मागया जेजू बळ्या आनी कालते काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें आमेन. गोवासो हाडनायल्या स्वीकार कर बापा वायंदा कासो हाडनायल्या स्वीकार कर बापा आमकां साज भेटयता स्वीकार कर बापा जीवन है पावन कर दयाळ मोगाळ बापा स्वीकार कर काणीक मोगाची वो तामचेर कृपेशी वो दैवी ते निसर्गीची म्हज्या भाव भयणीनो हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागा हे तुमच्या हातान तें बलिदान मना करी महिमेक आमच्या देवा स्पोर म्हणून घे सर्वेस्परा भगवंत धर्मदत्ता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वरयलें ही सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आपल्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परा देव उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी ह्या आमच्या फायद्यासो तुजी पवित्र सभा पवित्र कायची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींचे शिकोवण सगळ्या मनशाक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गीच्या सर दळबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता.
Povit, 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 दरबाराचो सर्वेस फोर्तू सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून तूं समर्पूचे त्याच परे जेवण जाताच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे रगात पदकाचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतलें हें म्हजें उडासा करा Bavartaso got pergatubia जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास करे आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोदूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करे तांकां तुजी इस्तगतींत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो करे आमकां समेस्तची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरी देवाच्या माय संगती दिसपती भाग्यवं झुजे भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवं सुता देव आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 जेजून आमकां आपल्या बापाची वळख करून दिल्या त्या बापा लागीं मागूंक शिकयलां हें मागणें सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका
पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा. सर वायटांतलें, अनवरांतलें, पिडेंतलें, अवघडांतलें, दुखांतलें, सर रितीच्या वायट वडण्यांतलें, अकालीक मरणांतलें आमकां तो निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय समाधान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून धरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर वो आकांतांतली वाटय. कित्यार सोडली पत्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. माया मग असो एकवटा सुगुर्त जावन एकामेका आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. त्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर विशे भाग म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. पुष्या मोगळ बाबणीनो क्रिस्त प्रसाद सुवेळवो सुमेचे मास उंड्या रुपी आमी संक वेतांव. ह्या संदर्भार आमचो दावात वयर उजवात पंदर दवरून कुमगार आमी स्विकार करचो. कोणे दिसा चिमटेंत वा अशें कुमगार दवरचो न्हय. येता आसतना मास्क न्हीस रावन येया. कुमगार दवरले कुडले तुमी हांगाच कुमगार सेवा वाटेन वचोन न्ही वा पाटी जाग्यार वचोन न्ही, हांगाच तुमी कुमगार सेवचो. कुमगार सेवल्या उपरांत एक दिश्ट हातार घाला. ल्हान कुडके कुमगाराचे आसात. सवयेच्या बळान हात पापूण वेशात जाल्यार ते कुमगाराचे कुडके सकयल पडटात. तुमी ताचेर पांय दवरतात वा हेरांक पांय दवरून गुड्डोवंक कारण जातात आनी सुमयाच्या कुडी रक्तविरोध गुन्हे अवकार जातात. ह्या पातकांतले निवारच्या खातीर सत्रायाची उतरां सांगतना पाळचें आनी भक्तीन कुमगार तुमी सेवचो. कोणाक तुमकां कुमगार जिबेर सेवंक आसा तर जिबेर तुमी सेवयेत. जिबेर आमी कुमगार दिता. देखून भक्तीन कुमगार सेवंक उलो दिता. Pesagora vandaniye Krista swaga swaga sargiraya durbolya kalzan muja jivita kuvarakur pesagora vandaniye Krista स्वागा स्वागा सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोजा. जीवो हुंडो तू जीवी दिता Kaca pasanto maka raktai Prakashi suryo tu uzwar pangta Jivit moje nandan kartai Jivitaku varakur pesagora Vandaniye Krista Swaga swaga sargiraya durbolya karzan moja.
लाभय सोम्यास तुझी कृपा घरच्या तुझी सेवा बिडार कर काळजांत्या हये दिसा हात सांभाळ येस गिराया जीविताकु भरकु बेसागोर वंदन ये क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गिराया दुर्बोळ्या काळजान मोजा जीविताकु भरकु बेसागोर वंदन ये क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गिराया दुर्बोळ्या काळजान मोजा प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, भाग्यवंत झुत्ता देवाच्या जैतेवंत मरणापासत या नव्यानाच्या दिसा व संस्कार आम्ही संभ्रमला तांतू घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्तावरवी तुझ्या पवित्र आत्म्यानं आमकां बर आणि ताचे भशेन मरापर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत तीर आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या भावना भयणीनो, सांजुदाच्या पुंदळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. वार्षिक परबेक तयार जावन आसा केल्ल्या पयल्या नव्यानाक व्हड संख्येन येवन सांजुदाची मसत मागोंक आयतें जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पठयता. तुमचे गतींत विशेष करून आमी मागता. हेचे दिसा संदेश कुटुंबांत कलत्या आनी नितळ मनाची मागणी देव आयकता. सांजूद देवा हुजीर कलतो आनी नितळ मनाचो सेवक म्हणलो संदेश आज आमी नियाळ्ळो. फाल्यांच्या दिसा नव्यान प्रतिरितीन सकाळी 9:30 वरार मीस उपरांत नव्यान ताच्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा. बाबर्थ आनी बरवसो कुटुंबान भलायकी जोडूंक अजपांक घडोवंक कारण जाता. सांजूद पिडेस्तांचो विनवणेदार म्हणून संदेश फाल्यांच्या दिसा आमी नियाळटा. हे संदर्भार फाल्यांच्या दिसा नव्यानाक व्हड संख्येन येवन ह्या नव्यानाच्या मिसांत वांटेली सावंक तुमकां आपोवणें दिता. 9 दिसांचें नव्यान सुखनासतना कळनासतना तुमी जर एक इरादो घेवन करतात तर खंडीत तो इरादो तुमकां फोव जाता म्हणलो बरवसो आमचो आनी ह्या पासून तुमचे खातीर निरंतरी आमी मागता. व्हड संख्यान 9 दिसांच्या नव्यानांत वांटेली सावंक तुमकां आपोवणें दिता. येवसो आयतार कुंभरीचो आयतार त्या दिसा सकाळी मीस 8 वरार व्हड संख्येन ह्या मिसाचें बलिदान वांटेली जावचें. मिसा उपरांत नव्यान आसा. नव्याना उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा. मनादी बाप अनिल SVD मुल्की डिवायन कॉलरेटी सेंटर टावन हांगासर ते येतले. त्या दिसा व्हड संख्येन वांटेली जावंक उलो दिता. 27 तारीख बुधवार
आनी त्या दीस बेसपाचो दीस सांजेर 6 वरांर मिसा उपरांत नोव्हेंबरा उपरांत सक्रामेंताचें बेसांव आसा. हे चलून व्हरतात भोवमानादीक मॅथ्यू वास किन्नेगोळी वाराड्याचे विगारवार. ह्यो सोब्रेस्तार 28 तारीख फेस्ताचो संभ्रमीक दीस. ह्या दिसा 2 मिसां आसा. सकाळी 8 वरार सादें मीस, 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मीस. हे मिसाचें बलिदान भेटयतात आमच्या दिसाचे विगा जनरल भोवमानादीक मॅक्सिम नोराना बाप. 9:20 आसतना फेस्ता दिसा 9:20 आसतना म्हणजे 9:40 आमी हांगासर मुर्दोमाच्यो वाती वांटूंक सुरू करता. 9:40 म्हणजे 10 वरांक 20 आसतना आमी मुर्दोमाच्यो वाती वांटूंक सुरू करता. देखून वेळार त्या दिसा मिसाक येवंक तुमची बसका स्विकार करूंक आपोवणें दिता. तुमची तेसांवां आनी कितें इरादे कितें आसात ते तुमी ऑफिसान दिवयेत. 93 आसल्या बॉक्सान तुमी घालयेत. तुमच्या बसोत विशेश करून आमी मागता. स्टॉल आसा, स्टॉलाक भेट दिया. स्टॉलाक भेट दिवन थंयसर आशिल्ल्यो भक्तीक आनी आत्मीक वस्तू तुमी घेवयेत. बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें तेल, बेंजार केल्लें उदक, बेंजार केल्ले रिलिको, कुरीस, बेंतीन, कोंतां इत्यादी थंयसर आसात. आनी हे सर्व तुमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आत्मीक झुजा विरोध झुजोवंक आनी जैत जोडूंक ह्यो वस्तू उपकारतात. त्यो वापरूंक आनी सैताना विरोध झुजच्या त्या झुजांत जैत जोडूंक ह्या वस्तू मुखांतर तुमी वावरीचे म्हणून विनंती करता. त्यो स्टॉलान मेळटात, त्यो तुमी घेवच्यो. दैवी वखदां आसात. गॅस्ट्री पिडेक, भुरग्यां पिडेक आनी गांठी दुखीक इत्यादी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात. ती तुमी घेवन ताचो फायदो जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. नव्यानाची मिसां, फेस्ताची मिसां तुमी ऑफिसान दिवंक आनी ह्या मुखांतर देवाची भरपूर आशिर्वादां जोड घेवंक तुमकां आपोवणें दिता. कावन्सिलिंगाची मंडळ हांगासर आसा मंगळाराचें. तशेंच हप्त्या मदें केदाळे तुमी येवन हांगासर कावन्सिलींग जावयेत. तुमचे संगी आमी विशेश करून ह्या संदर्भार तुमचे खातीर मागता. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन दिता. हाचो फायदो जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. पुणशेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसान तुमी दिवन आमकां कुमो करयेत. कोणाक पेस्ताक मुर्दोम दिवंक जाय ते मुर्दोम तुमी ऑफिसान दिवची. थंयसर ती घेतात. मिसांय ऑफिसान तुमी दिया, थंयसर घेतात. तशेंच पिर्जेंत रावोमोन आसा. सादी पिर्जेंत 1000 रुपये, फेस्त पिर्जेंत 5000 रुपये, तशेंच प्रधान पिर्जेंत रुपये 25,000 दिवन ह्या फेस्ता संदर्भार कुमो करून तुमकां आपोवणें दिता. तशेंच ह्या पुंतळांतावन तुमकां लाभलेल्या सर बऱ्यापणाचो उपकार जावन फुलाची पाकळी ह्या फेस्ता बाबतींत तुमी ह्या पुंतळाक दिवयेत. ऑफिसान तुमी दिवची आनी ह्या संदर्भार तुमचे खातीर विशेश करून आमी मागता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं, तुमी केल्ल्या कुमके वरवीं ह्या पुंतळाची अभिवृद्धी प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. उदार मन दाखोवन सहकार दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. आयच्या दिसा मिसाचें बलिदान भेटयलेले मनादी बाप संतोष डिसोजा फाटल्या वर्सा आमचे संगी आसून आतां प्रस्तुत 100 फिरगजेंत विकार जावन सेवा दिवन आसात. थंयसर तावन हांगा येवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन भोवपुरबेसो कलतेपणान मागणी भेटयता. तांचे मागणी देव आयकता म्हणलो भोवपुरबेसो नियाळ दिवन आमचे खातीर मागलेल्या फादर संतोष तुमचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. परत तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पटयतां. देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यांच्या दिसा व्हडा संख्येन परत ह्या नव्यानाच्या मिसान वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता. माध्यमा मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर भक्तिकांक म्हजे प्रणाम. तुमचे खातीर विशेष करून आमी मागता. प्रतिनिधी परगांवांत आसात आमचे भाव भयणी आनी थंयसर आतां लायव्ह मिस पळोवन आसात. तुमचे खातीर, तुमच्या हृदया खातीर, त्या सावा खातीर विशेष करून मागता. आमी तुमच्या संगात आसा. तुमी दर सांजेनी कश्टाकंताच्या काळार आमी निरंतर तुमच्या खातीर मागून आशिल्ल्या आनी मुखारी आमी तुमच्या खातीर मागता. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आतां आमी सगळीं नव्याना गायती जावया. नव्यानाचें गीत आतां आमी गावचें. Zudacia Vaticano, Krista Apole Labulellano, Pakshikere Punchetacia Yatricano, Deva Ujri, Sanjus Varta, Tumcha Vinonio, Inya Tumi
somispirestano, Estano Arceliano, Ea Burbosa Cardeliano, Ea Deviculana Naudano, Bhagavan Sudacha Bhaktikano, Krishna Apone Lablelano, Ashikere Punsheta Jayatrikano, Deva Vujri, Sanzu Vakta, Tuncho Vinonyo. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाऊ बहिणीनो सर्गी समसमोगाळ बाप आमच्या मागणी ऐकता बघे उजुता देव सरकारा सांजेजूच्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमच्या पासून विनंती करता सांजुतात देव हेर सांत भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सर्गींची माई आमच्या मजदूतींची जो आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारी फात आम्ही सांगता मागिया सुमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराने सोड भाव तुका आमी आमची मागणी भेटयता तुका निधन रुजूतात देवाक असलेल्या प्रत्येक दिवसो आम्ही उल्हास करता भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमचे मागणे आम्ही मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमहित मोगा खातीर आमी तुका दिन वसता तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिलान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर अगलाप लाभता आनी समेस मनीस देवा मनवतात जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हण आमी सत मानता तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे ती देवासोनी पेल्या सकरो मोग वाडय आतां आमी बगे वचूता देवाच्या विनवणेन तुझे मारी वादुबारचे गरजो आनी अत्रेक तुझ्या देवी कुशे प्रमाणे तू जारी करतलोय म्हण आमी बरवसता ही जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पाची नेमी तुजे देंद व्हरता तुका जावं महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदा आमेन सांजुता देवा लागीं मागणे या संवसारी जेजू सुसैलो आनी दंडो जावन आसलेल्या बगे वचूतात देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडून दादा सोमवार मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडूनची स्वार्था तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्तागो दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक खर्च अडचणी संपण निराशेत आसलेल्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं खेरीत शरोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी गरजणो तुज्या पुनशेता पत्तीन आयला देख निगडी बरोबर बसया मगळ भावनो भयणीनो जायते जाणां तुमी ते सवां घालतात आमचे खातीर तुमच्या खातीर आमचे लागीं मागो विनंती करतात आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता 18 जाणांक बरी भलायकी फावो जावंक 8 जाणां परगांवाची विसा फावो जावंक 9 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावंक 13 जाणां भुरग्याचे देणे फावो जावंक एकल्याची गुमटेची शिरीचे तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याच्या दोगांच्या हातापांयाच्या गंठीची दूख गूण जावंक 13 जाणांची मायग्रेन संपूर्ण रितीन गूण जावंक आनी तकली पडापड रावंक एकल्याच्या कुटुंबांत माया मोगान समाधानीन जिवंक बाबावानी माया मोगान जिवंक 13 जाणां भुरग्याचे देणे फावो जावंक 2 जाणांची तकली पडापड गूण जावंक 14 जाणांक मानसीक आनी शिराची पिडा गूण जावंक 13 जाणां राग उणो जावंक एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले ते पयशे वेळार दिवंक 14 जाणांच्या पेंगटाची दूख गूण जावंक 13 जाणांची गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक 7 जाणां कडले लोन फारीक करूंक करपा मेळोवंक 2 जाणां बाळंतेर बऱ्यान जावंक 13 जाणां दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक 18 जाणां बरें काम फावो जावंक 13 जाणां कोर्टींत आसली ती जाग्याची केत इत्यार्थ जावंक एकल्याच्या जाग्याचे समस्ये सर्व ते परिहार जावंक 14 जाणांच्या एग्जामांत बरें मार्क्स काडून पास जावंक एकल्यान नीट परीक्षा बरयल्या त्या नीट परीक्षेंत बरें रिजल्ट अंक मेळोवन फ्री सीट MBBS मेळच्याक एकल्याक एबनॉर्मल आसलेलें भुरगें तें नॉर्मल हंताक पावचे पासत 2 जाणां हाती धरिल्लें घराचें काम बंद पावोवंक 14 जाणां रीण फारीक करूंक करपा मेळोवंक एकल्या मनस्त पयस वचोवंक एकल्याचें पयन बऱ्या तरान जावंक एकल्याक एज्युकेशन लोन फावो जावंक एकल्याचें घराचें लायसन्स कांय अडकळ नासतना मेळोवंक एकल्याचें आस्तमा पिडा गूण जावंक एकल्यान पॅन्क्रियसांत गुळो आसलो तो ऑपरेशन आसतना गूण जावंक आनी भलायकी मेळोवंक तशेंच 30 आनी 9 जाणांन प्रत्येक त्या सावा पासून मागोवंक विनंती केल्या तांचे पासून आनी आमा समेस्तां पासून
जे कोणा मागताना बसेल आणि संच्या बसत विशेष करून मागिया आमची गरजो आमची आशा साधू मुखांतर श्रीगींच्या बापाक आमी भेटोवन दिवया सगळी आमी दिमी घालया हात उबारया श्रीगींच्या बोमगळ बापा साजू मुखार उबारलेली आमची मागणी तुका आमी समर्पण दिता सर्व जाणांक विविध सवानी आज तुका आमी उलो मारता तांचे बसोत तांच्या सगळ्यात इराद्या बसोत मागता आसतना साजूदा मुखांतर तांचे दया दाखय आनी मागलेले सगळ्या फावो कर म्हण आमी मागता सुम्या तूं व्हरतो बाबा काकुळदार तूं विश्वासी तूं मोगाळी तूं माईपासी आम्हा हर एकल्यांक आशिर्वादांनी भरताय तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन तुका जावं होगळाप अर्गां तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 मगळ सुमिया साजूदा मकान उबारलेली मागणी दे तुका समर्पण दिता सुमिया आमचे काळ साम जंतस करणं तू पारखीताय आमकां कितें जाय तें सर्व जाणाय तू बहुदार काकुळदार बक्षण सोदे आम्हा हर एकल्या बक्षण मागलेल्या भाव करताय त्यापासून तुका अर्गां दिता आसतना सुमिया या सगळी मागणी तुका ओपन दिता समर्पण दिता तुझ्या बेसावानी आमकां हर एकल्यांक भर सर्वभक्तीकांक तुझ्या बेसावानी भर माध्यम मुखांतर आमी सज्ज बलिदान मागण करतात हर एकल्यांक तुजो आशीर्वाद लाभय सुमिया तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन होगळाप हालेलुया 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 नव्यानाची मागणी मुंदरशी म्हज्या मतीर काळू काडणं म्हजो बाबार्थ दंडोळा बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या बसतले पदवेन पयसा उंडाय येवत्या संता म्हज्या काळजाचे गुणाय तावन तुका उलो मारता अशा सणलेल्या बरू सुदीची करीत देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणेचे घंटे घंटे म्हज्या काळजाची कोटसन हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पसी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसन वर हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वता नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन बगे उजुता देवा उलय कस्त अडचणीर राशेंत असलेल्या जेजू मुखार बडातीक शरती जावन आसच्या बगे उजुता देवा आम्हापासून जिसू लागी विनंती आमच्या बापसाहेब बिस्पो साहेबान हेर फुडाऱ्यांक जेजून कृपानी मदत दिवन सांबाळचे खातीर आम्हापासून जिसू लागी विनंती संवसाराचो उजवाड जावन आसा जेजूचे सुवार्थाचो मेस्त मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतांत वावराड्यान धरचे खातीर आम्हापासून जिसू लागी विनंती जेजू बऱ्या गवळ्यान सुमेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन करा प्राचितक आनी शांती समाधान हाडचे खातीर आम्हापासून जिसू लागी विनंती भगवान कुटुंबांची येयल्या सुमया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हापासून जिसू लागी विनंती श्रील्या सुमेस्त बाबा त्याने बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सासनीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हापासून जिसू लागी विनंती आमी समेस्त आनी जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या बुलवण्याचेर कुडीच्या क्रवडण्याचेर जैत वरच्याक आम्हापासून जिसू लागी विनंती प्रार्थू या महिमे मत धर्मदूता आणि रक्त साक्षा बागे उजुतात देवा तुवें जेजू सोमोग जायत ते वांटलाय तूं सोमोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पातकाचे आनी स्वार्थाचे वाठो सोडून माया मोगाचे रस्ते दुरूंक आमकां बोळ आनी गठाय दी कसड कळीमध्ये निराशेन आनी बेजारान तुजी कुमोग आमकां सदांच मेळो दी अशी ह्या जिणेच्या पयना शबित्यान सुमकोन सगळीं देवा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या निरंतरी आराधन करूंक आमी पवोशी करी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन इकडी बरो दोळे दांपी आमच्यात आमच्या हृदयाचे दवरया साजूदा मारिफात लाभलेल्या सर बरेपणाक या पुंतळा लाभलेल्या बरेपणाक सर्गीच्या बापाक आमी अर्गां दिवया 1 लाख पयशांची कुमोग फावो जाल्ल्याक 1 लाख लोन फारीक करूंक कृपा मेळ्ळ्याक 1 लाख कॅनडा बऱ्यान पावल्ल्या खातीर तेका जाणां बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर 1 लाख इस्रायलांत माय गांवाक येवचें भाग फावो जाल्ल्या खातीर 1 लाख प्रमोशन आनी सॅलरी इन्क्रिमेंट मेळ्ळेल्या खातीर 16 जाणां बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर 1 लाख सर वायटांतल्यान राखल्ल्या खातीर आनी तशेंच एकल्याचे समस्ये वेळा काळा तिकीत सर्वेस्परान ते इत्यार्थ केल्ल्या खातीर तशेंच 17 जाणांक मागलो उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दितात तांचे सांगात आमची अर्गां आसात आमची इरादे आसात आमची बगणां आसात आमची उपकार आठवणी आसा सर्गीच्या बापाक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू उगडप तुका सुमया जेजू उगडप तुका सुमया स्तुती जेजू तुका सुमया जेजू तुका सुमया आराधन तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 हालेलुया
सर्गीचे बापा जेजू ख्रिस्त ते नव्यान आमकां जिनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्याक बापा बगेन तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्गां दिता सर्गीचे बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गोळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्याक बापा बगेन तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्गां बापा दिता ह्या नव्यानाच्या कुटुंबा भगवंत देवाच्या मजतीन तुवें दोळस केले आनी मुखार करूंक कुशेले उपकारां पासत बापा बगेन तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्गां बापा तुवें दिता तुजे देपात दिला सुखान आसतना गुमो केले आनी कश्टांनी राशेन सांबाळून धरलेल्याक बापा बगेन तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्गां बापा तुवें दिता तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकातां सुटका दिल्यात वळी मती उजवाड दिल्याक आनी गती दुखीनी आमकां बसवण दिल्ल्याक बापा बगेन तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्गां बापा दिता तुज्या एकल्यासच्या पुता जेजूचे नांव तुवें देवसरार थरथरयल्याक आनी बिजूट काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठायन भरलेल्याक बापा बगेन तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्गां दिता ह्या पुंतळा सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी आयकून तांची बेसाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्गां ह्या दिता बग्या सगळ्या सांजुदा मुखांतर जायती जपां केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदाच्या मजतीन ह्या पुंतळा सभात प्रगतीचे कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदा मुखांत आमी मागले सर्व तुज्या कुशा प्रमाणे वेळा काळात गीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्गां आमी दिता सर सांगाता मेळून सुमये शिकलेले मागणे सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचे ताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मगर भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भोवना पासून देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतल्या निवारांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येशू सर्वेस्परा पिडेस्ताले आमच्या भाव भयणीची कस्तळू कर आयक आमचें प्रार्थना येशू सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या धाकट्या नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचें प्रार्थना येशू सर्वेस्परा सकड पिडेस्तां ताळणे आनी पातकांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येशू सर्वेस्परा तुज्या मरेन वरच्या पिडेस्तां जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गठाय दी आयक आमचें प्रार्थना येशू सर्गीच्या बापायचे दिस आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर्व ते समाचारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या चिनियंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव कर आयक आमचें प्रार्थना येशू सर्गीचे बाप आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सर्व ते समाचारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येशू मंगळ बापा गांवांत तशें परगांवांत फोव ते काम नासतना कस्तोच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फोव करन तांचे कुटुंबां तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येशू दयाळ बापा फोव ती जिनी संगातीन वा संगाती मेळनासतना कस्तोच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिनी संगाती वा संगातीन मेळोन बरे कुटुंबाची विचेवचे देणे फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येशू सर्वेस्परा भवर्तेचे देणे भुरग्यांचे देणे आशेतल्या सर्व काजरी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करन तांचो कुटुंबा संतोष चडय म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येशू मरिये पिडेस्तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयकून घे नमार आनी एका कुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी वेची बाळकां ह्या दुखाच्या गुणांत आसता आस्कार उस्कार सुन आमी तुका रुदान करता तर तू आमचे सगळे ते तुजे एका कुळदुळे आमचेर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सुदी पळ जेजूक आमकां दाखय हे दयाळी हे मुगाळी दुलभ ओंकार मरिये पिडेस्त आमच्या भाव भयणी पासून विशेष करून आमी मागया त्रिंदादीची मजत मागून त्रिंदादीक मान करून सांगाता म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या सकत मनशा सेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बसवण दरा कित्याक तूं आमच्या सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया बहुदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कस्तोवच्या तुझ्या साकराणी साकरणेचे दयाळ दिसत घाल तांकां नवो जीव दिवन चिवाबरीत कर अशें पातकन नितळ जावन पिडेशिडेंतले गुण जावन बेगीन तांणी भलायकी जोडूंक फोव कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोम्याचे नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया बहुदयाळ सोम्या भवर्तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेद नातलेली दयाळ आमी मागता पिडे शिडेन कस्तून ज्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच समाधानान सांबाळून दित एकामेका सुख समजून मना बैत पयस करून
एकामेका काळजातान बगसून चिवून तांकां तूं आदार दी. आपल्या कस्ता वरवीं सुदारून तुझे देन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ सुमी सदांच तांच्या संगात राव. तांची आदली भलायकी तांकां पाठी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत. जोची येता आनी राज वडसलयताय ससनाच्या ससना. आशीर्वाद जोडच्याक आमचे तकले आमी बघूया. सर्वेस्पर देव बापू तुमकां आशीर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फंकोवन तो तुमकां मैपासन आनी काकुळतीन वागो. दुलो बायन तो तुमचेर नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिव. देवाचो एकलोच पुत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसारापर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं आनी तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमचे राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे थंय आसचे सर वायट बसमून उडोव आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सगळे सदांच आसो. ओसनियात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. एक 20 मिनटांभर समयाक संगी आमी करसुया. विशेष करून तुमच्या कुटुंबा खातीर, तुमच्या कुटुंबांतल्या समाधाना खातीर, तुमच्या कुटुंबाच्या जैता खातीर, तुमचे खातीर विशेष करून देवाची कृपा वळशी आमी करतल्या. भक्तीन ह्या आराधनान वांटेली सांगलो दिता. आराधनाचे गीत आमी गावचे. दुर्लभ जेजू मोगळ उदा कितलो मोगाळ इश्ट आमचो. आमचे संगीत दिसतात रावता. आमकां सांबाळ चलयता. ताचे बगरे संपूर्ण प्रीत करतलो. तासो सांगात आमकां दिता. वांटो दैवीक मोगाचो. ताचे बागारेर कोण आसा. संपूर्ण प्रीत करतलो. तासो सांगात आमकां दिता. वांटो दैवीक मोगाचो. काकुताची केदी व्हडली मोती सोदर्यो तो. वेची कातम्या पोटलून आपल्या रक्तान नाणयता. बापाक दिता तांकां वोच. कुरपेशल्यान नेटयता. आपलेच रक्त मास तांकां तांचे थंय तो जाता. बापाक दिता तांकां वोच. कुरपेशल्यान नेटयता. आपलेच रक्त मास तांकां तांचे थंय तो जाता. वेदीचेर या अल्तरीचेर पुनरुपार अजरसच्या म्हज्या सोम्या तुका हांव अर्गां दिता. तुजी स्तुती करता. तूं बवरतो देव. काकुळतीचो सागर तो. आमकां हरी एकल्या बेसांवांनी बरसो देव. आमकां राखून सांबाळचो देव. अब्राहमाक आशिर्वाद दिल्लो तूं. मोइचेक बेसांवांनी भरलेलो तूं. प्रवाद्यांक अभिषिक्त केल्लो तूं. रायांक मागलेलो तूं. सिसांक आपोवणे दिवन
धाडलोलो तूं आम्हा हर एकल्या पवित्र आत्म्यान घटाय दिल्लो तूं बवरतो देव म्हणून सांगूंक आमकां अभिमान भोगता तुका तुजी स्तुती करूंक संतोष भोगता तुका आराधन करूंक आमकां एक तुजो उल्हास भोगता सोम्या तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन तुका जावं स्तुती हातू बारी आमी अर्गान तुका सोम्यांचे सू उगलाप तुका सोम्यांचे सू आराधन तुका सोम्यांचे सू वंदन तुका सोम्यांचे सू हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 अर्गांचे सू उगलापचे सू स्तुतीचे सू आराधनचे हालेलुया 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 कळसांता वंदिता सोम्या आराधन करता तू बोलतो देव तू देव अब्राहम असो तू देव इसहाक असो तू देव याकूब असो तू देव आम्हा हर एकल्याचो देव आमकां राखसो देव आमकां पोससो देव आमकां सांबाळसो देव आमकां बेसवारी भरसो देव हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglap Jesu. Oglap Jesu. Hallelujah. Hallelujah. देखन बसया आमी एक घडी भर सोम्या पळया आमचो सोमी आमच्या मध्ये आसा एक घडी भर बवरताची दिश्ट ताचेर आमी घालया एक घडी भर आमच्या सोम्याक पळया कीर्तन 117 अशें म्हणटा हालेलुया कितें म्हणटा हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया म्हळ्यार ह्या शब्दाची एक अर्थ कितें कोता तुमकां हालेलुया म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ हा हालेलुया म्हळ्यार वय तशें आमेन म्हळ्यार वय तशें जावं पण हालेलुया म्हळ्यार हा आमच्या देवाक जावं महिमा कितें आमच्या देवाक जावं महिमा आमच्या देवाक जावं महिमा इंग्लिशांत प्रेज द लॉर्ड म्हणटात कितें म्हणटात प्रेज द लॉर्ड हा हिब्रू भाशेन हालेलुया म्हणटा हालेलुया म्हळ्यार आमच्या देवाक जावं महिमा आमच्या देवाक जावं महिमा आमी हात उबारचे कित्याक आमी हात उबारचे कित्याक पळया व्हडल्या व्हडल्या राजकारणी फाटल्यान येचेले मस्त जाण आसात तांचे अभिमानी व्हडल्या व्हडल्या फिल्म हिरोच्या फाटल्यानीचे जायते अभिमानी आसात आनी तांच्या फाटल्यान गेल्ले तांचें नांव करतना कितें म्हणटात जय जय म्हणटा जय म्हणटाना कितें करतात हात बांदतात गे ते हात फाटीन धरतात गे अशें म्हणटात गे ना ते हात उबारतात म्हळ्यार ताची स्तुती करतात त्या मनशाची आमी एका रितीने हात उबारून देवाची स्तुती करची सांगात आस हात उबारचें लक्षण कितें आतां एकलो चोरी करून धांवता ताच्या फाटल्यान पुलीस येतात आनी ताका चेस करून ताका वेडो घालून अशें बंदूक दवर रावतना तो चोर कितें करता हात उबारता हात उबारचें म्हळ्यार कितें हांव तुका सरेंडर जाता हांव तुका शरण येता हांव वस्कत म्हजे थंय तुका झुजोवंक म्हाका तुजे विरोध झुजोवंक तांक ना हांव वस्कत हांव तुका शरण येता म्हणून आमी आमची अस्कतकाय उबारची देखून आमी देवाची स्तुती करता देवाची अस्कतकाय आमची अस्कतकाय देवा मुखार उबारता देखून कीर्तन 117 117 साम म्हणटा हालेलुया कितें म्हणटा हालेलुया कितें म्हणटा हालेलुया हांवें मात एकल्यान हात उबारलो मागीर कोणी हात उबारूं ना पळया आमी देवाची स्तुती करच्यांत कितले पाटी पळया देवाक अर्गां दिवन चांद कितले पाटी म्हळ्या हालेलुया 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 समेस्त राष्ट्रानो कितें समेस्त राष्ट्रानो समेस्त राष्ट्रानो सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्वेस्पराची स्तुती करा समेस्त परजानो ताची महिमा गाया कित्याक आमचे थंय ताचो मोग व्हरतो ताचे विश्वासीपण तकता ससनाच्या ससनाक प्रेज द लॉर्ड
Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आमचो स्वामी आमच्या मध्ये आसा देखून आमकां बे दिसना आमकां भिरांत दिसना आमकां दूख बघन आमी संतोष भरीत आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. केदाळाई आमी सोम्याची स्तुती करताना दाक्षंक नजो सोम्याची स्तुती करताना आमी खावचंक नजो सोम्याची स्तुती करताना आमी भियोंक नजो बिंदास देवाची स्तुती करी जाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. तुम्ही पळया सोम्याची स्तुती केल्ल्यानंत हा केडीगस आमचे हात पाय ओळानांत म्हाका पयलें पाद्राप जावच्या फुडें म्हाका दिंबी पडोवन दिंबी घालूंक जायनातलें 1 मिनट म्हाका दिंबी घालूंक जायनातलें हांवें 8 वर्सांच्या म्हज्या सेमिनारीच्या जिवितांत 21 दीस दिंबी घालूं ना हांवें म्हाका दिंबी घालूंकूच जायनातलें कित्याक की गांठीची पड म्हाका भोगताली पूण आतां हांव 1 घंटो जाल्यार दिंबी घालतां 1 घंटो जाल्यार चुक नासतना दिंबी घालता हांव कांयच नासतना खाली धरणी दिंबी घालता हांव 1 घंटो पर्यंत म्हाका कांय अर्द्यान बरोवन येना गांठी दुखनात कित्याक म्हळ्यार हां हांवें रितीर दिवंक सुरू केल्या उपरांत दिंबेर पडोवन सोम्या लागीं मागूंक सुरू केल्या उपरांत म्हज्या तें आशिल्ल्यो सगळ्यो गांठीच्यो दुखी पुरा मायाक जाल्यात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. कित्याक म्हळ्यार आमी हात उबारून देवाची स्तुती केल्ल्यानंत आमी ओडा थाळ्यान देवाची स्तुती केल्ल्यानंत आमकां कांयच उणें जायना सगळी मेळटा आमकां आनी आमकां सकत मेळटा बळ मेळटा मात्रणी आमची ती आसली सगळी अस्कत गाय संपूर्ण जाता म्हाका डायबेटीक येवन 13 वर्सां जालीं 13 वर्सां हांव इन्सुलीन घाण घेता पूण म्हाका बिस्पी म्हणटा आयिल्लो फॉर जोसेफ मार्टिस म्हणटा तूं इतल्यो गुळयो घेताय इतलें डायबेटीकान इतलें इंजेक्शन घाण येताय म्हणून कोणाक कळना तुका पळयतना म्हणून कित्याक सोम्याची स्तुती केल्ल्यानंत ताच्या अस्कत गायन तो म्हाका बळ दिता म्हजी अस्कत गायन तोच म्हजें बळ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ तोच म्हजी सकत म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून आमी भिवची गरज ना सोमी म्हज्या पक्षाक आसतना म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा हा सोमी म्हज्या पक्षाक रावतना म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा म्हूण सांत पावलो बऱ्यान म्हणटा देखून जेजू म्हणटा जीव काडटल्या त्या मनशा भिवची गरज ना पूण आत्मो ओगडयता त्या आत्मो उज्यांत लासता त्या देवाक तुमी भियेया देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या सर्वेस्पराची स्तुती केल्ल्यान एकाची दादोसकाय भोगता देखून आमी उबी रावया संतोषान एक गीत गावया जय कोडुवा देवरिगे कोटी कोटी स्तोत्रा खाली फकत 2 चरणां ब्रदर मॅक्सी 2 चरणां आमी उबी रावया ताळयो पेडयांगी ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವಕುವರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವಕುವರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ
तो म्हणतो देव आमकां सकत दिवचो आमकां बळ दिवचो आमकां बरी भलायकी दिवचो आमकां समाधान दिवचो देव आमच्या मध्ये आसा या देवाची स्तुती करूया हालेलुया 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 निरंतर उलो मारा सोम्या काल जाता उलो मारा सोमी तुमची बेडा गुण करता तुमची सोमी तुमकां समाधान दिता मागलेले सगळे फावो करता सोम्या जेजो तुका सा महिमा तुका सा मराठा तुका सा होगलाप हालेलुया 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 शदाला बला 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 शंद कबलन तलई हाला हाला शदाला लन तलई ला 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 अर्गा जेजो होगलाप जेजो स्तुती जेजो आराधना जेजो हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुश्या म्हणजे मग शाबावला बैठ मुश्या इकडे वर सोम्या पळे आम्ही कीर्तन 120 आणि 7 म्हणता जर तर सर्वेस पर घर बांधिना तर बांधप्यासो वावर व्यर्थ पळ्या म्हणजे सर्वेस पर आमच्या संगाता काम करिना जाल्यार आम्ही करचे काम व्यर्थ ते पोंत पावना तुगंचे सुरू करताय ते अर्ध्यार रावता ते पोंत पावना तू कालय सुरू करताय ते पोंत पावना ते अर्ध्या रावता कित्याक सर्वेस पर असो सांगात तुजे तेयना सर्वेस पर असो सांगात तुजे तेयना सर्वेस पर देव तुजे सांगाता काम करिना वावर करिना तू म्हणताय म्हाका सर्वेस परा तुजी गरज ना तुज्या आदाराचो गरज म्हाका ना तुज्या पदवेचो गरज ना म्हाका ना कित्याक म्हजे कडेन म्हजी बुदवंतकाय आसा म्हजे कडेन थोडे 4 खास आसात देखून हांव खुद्द करता म्हणून जर तर बायसर वेता जाल्यार ताका बुदवंतकाय दिल्लो तो देव ती बुदवंतकाय फाटीं काडता ताका 4 खास दिल्लो तो देव तेचे खास ताचे खंयसरी मायाक जावनेचे बरी करता ताका नुकसाणार घालता आनी परत ताणें देवा सरशी फाटीं येशें करता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो एगडी बर दोळे दांपिया आमी थोडे पटी तसलो अहंकार चिंतलेलो आसा थोडे पटी तसले गर्व चिंतलेले आसा थोडे पटी तसले आमी अहंकारान भरलेले धरून काळजाचे जाल्ले आसात देखून सुम्या लागचे बोक्षाने मागे आमी सुम्या काकुळत कर म्हजी काकुळत कर तुमच्या हातात त्याचे दवरा डोळे दंपा तुमच्या बातकाची दूख धरा कुंसारा थोडी बातका उसार नातलेली आसात थोडे पटी आमी आमची बातका सांगी नासतना ती भितर दवरलेली आसात सोमी लागचे बोक्साणे आमी मागे नातलेले आसा काकुत मुझी कर सोमिया काकुत मुझी कर सोमिया काकुत मुझी कर सोमिया काकुत मुझी कर सोमिया राग हांवें केलो सोम्या मुसोर हांवें चिंतला कुडी काडून पेल्याक तुका येयला आड तुका गेला पाड तुका हांवें केला म्हज्या कुशेन हांव सरला तुजी गरज म्हाका ना म्हूण म्हाका बगला म्हजी बुदवंतकाय म्हजी क्रेस्तकाय तुका हांवें पयस केल्लें आसा तरी चलवलां सोम्या तुज्या पांयां तळा येयला म्हजी काकुळत कर म्हज्या कुटुंबाची काकुळत कर म्हज्या भुरग्या बाळांची काकुळत कर बक्षीस सोम्या काकुत मुझी कर सोमिया काकुत मुझी कर सोमिया काकुत मुझी कर सोमिया लढाई हांवें केल्या सोम्या म्हजी बडाई हांव उलयलां पेल्याची ती बेपरवा केल्या पेल्याची कोडी काडल्यात पेल्याक अपराध म्हणून हांवें चिंतलां आनी वलायलां पेल्या विशांत खोबरो केल्यात पेल्या विशांत आड उलयला कळीत नासतना पेल्या विशांत पाड चिंतलां शिराप हांवें घाला वायट हांवें मागलां दुस्मानाचो नाश आसेला सोम्या ह्या केल्ल्या सरपतकांची दूख धरता बोक्षाणे मागोवन काकुळत मागता सोम्या काकुत मुझी कर सोमिया काकुत मुझी कर सोमिया काकुत मुझी कर सोमिया वायट हांवें चिंतलां सोम्या म्हज्या मतीन नाका जाल्लें गलीज हांवें चिंतलां बुरशें हांवें आदारलां सताची वाट सांडल्या सोम्या अनितीन हांव जियेलां
फुटींची वाट धरल्या एरांच्या दुखा कारण झाला समया हंकारान भरला गर्वान सल्ला रागान सल्ला नाली सायनाव जियला तुझे विरोध गेला समया पेल्याक दुखायला समया या पसोत पक्षाने मागून म्हणता काकुळत आमची करी काकुळत मुजी कर सोमिया वर्तन मागा समया लागी काकुळत समया लागी पक्षाने मागा तुम्ही गेल्या अपराधाची काकुळत मागा तुम्ही गेल्या पातकाच्या शिक्षेची माफी मागा काकुळत मुजी कर सोमिया काकुळत मुजी कर सोमिया काकुळत मुजी कर सोमिया कीर्तन 131 म्हणता साम 131 सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत गर्व ना हंकारा नाव म्हजी नदर उबारिना व्हड वस्तू म्हजे तांके बैल्यो वस्तू हांव सोदूंक वचना आवयच्या उस्क्यार असलेल्या ल्हान ल्हान भुरग्या भाशेन हांवें म्हजो आत्मो थंड आनी शांत करून दवरला ल्हान भुरग्या भाशेन आसा म्हजो आत्मो म्हजे भितर सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर येतूं इस्रायला आतांनी सदांच काल भुरग्या सारक्या मनान नितळ मनान आयच्या देवाच्या उतरान शर्मा वेळार आयकल्ले बरी जर तर आमची मागणी उबारता आमची तेसां उबारता आमचें समर्पण करता तेन्ना सर्वेस्पोर आमचे मागणी आयकता आमचे समर्पण तो स्वीकार करता आमकां बेसांवांनी भरता देखून म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो आमचें समर्पण करया ह्या वखदार आमचें समर्पण करया सगळो जेजूक आमी समर्पण दिवया आमच्या माथ्याच्या केसांतल्यान पांयाच्या नाक्षे पर्यंत आशिल्ले आमचे सगळे कुडीचे अस्कत काय आमची सगळी पिडा शिडा आमची दुखी आमची कंत आमची बेजाराई मानसीक रितीन वत्तड आसात मानसीक रितीन टेन्शन आमकां आसा डिप्रेशन आमकां आसा कुडीचे अस्कत काय आसा कुडींत दूख आसा पिडा आसा सगळे सुमयेच्या पांयां तळ्यार समर्पिया आमी हे संदर्भात समर्पिया सगळे आमची कूड आमची कुडींतली अस्कत काय पिडा शिडा सुमयेच्या पांयां तळ्यार आनी आमची समर्पिया कुटाम आयच्या दिसा कुटुंबाचो नियाळ आमी करतना कुटुंबांत मागण्याचें जिवीत आदल्या काळार आमच्या लागीं टीव्ही नातली मोबायल नातले रेडिओ नातलो आमच्या लागीं करंट नातलो देखून आमी सन्नाच्या उजवाड चिमणेच्या उजवाडाक आलतारी मुखार बसतले हांव आनी मागणें करतले हांव आमी देवा मुखार तेर्स भेटयतले हांव देवा मुखार आमची मागणी उबारतले हांव देवाची स्तुती करतले हांव पूण आतां आमकां वेळ ना आमचे हो वेळ टीव्ही मुखार वेता आमचो वेळ मोबायला मुखार वेता आमचो वेळ इतर माध्यम मुखांतर आमी करसीत हांव आमकां वेळ मेळना थोडे पोटी देखून आमच्या कुटुंबांत मागण्याचें वातावरण रुपयसावच्याक देवाचो आदार निरंतरी मागण्या मुखांतर त्या आलतारींतल्यान वळोन आमच्या घराच्या कोणशाक आमच्या घराच्या कुडान आमच्या घराच्या वंटी सगळ्या सुवातेर ती जेजूची कृपेची सकत आमच्या आलतारीच्या कुडांत आलतारी मुखांतर देव नेऊन दी म्हणून आमी मागया आमी जो मागता तो घेता देवाचे उतर म्हणटा तो मागता तो घेता आमी मागना जाल्यार आमी घेना देखून देवा लागीं निरंतर आमी कलत्या काळजान भुरग्या भाशेन नितळ मनान आमी मागोंक जाय आनी तो सर्वेस्पोर आमचे देव मागणें आयकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून म्हज्या मोगाच्या भावणीनो आमच्या कुटुंबा खातीर मागया कुटुंबांतल्या भुरग्यां खातीर मागया युवा जणां खातीर मागया प्रायवंतां खातीर मागया पिडेस्त भाव भयणी खातीर काजरी जोड्यां खातीर कस्ता नसता वळख जाल्ल्यां खातीर परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर विशेष करून आमी मागया कस्ता नसता वळख जाल्ल्या पासत मागया आमच्या राज्या पासत आमच्या देशा पासत सरकारी अधिकाऱ्या पासत सरकार चलोवच्या सर राजकारभाऱ्या पासत आमी मागया विशेष करून आमच्या पवित्र सभे पासत पापसाहेबा पासत गवळी बाबा पासत आमच्या देशा पासत आमच्या अख्ख्या सर्व फिरगस कुटुंबा पासत आमच्या सगळ्या या फिरगजेच्या तशें पुनशेताच्या वार्षिक परबे पासत नव्यानाच्या दिसांनी फेस्ताच्या दिसांनी आमी भेटोवच्या मिसांवा पासत आमी भेटोवच्या मागण्या पासत आमी मागया आमची सगळी गरजो आशा सर्गीच्या बापाच्या पायाचा समर्पण देवया आमी सगळोच सगळं जेजू समर्पिता कोशेन सर
सीता सदा स्मोक सर्वस्वांदिता सोम्या मुझे जीवित मुझे गोड मुझे कुटुंब मुझे सगळी जीवित तुला समर्पित सगळं स्माका सोडवंदरा सर्वस्माका सर्वंदरा समर्पित सर्वस्वांदिता सोम्या सर्वस्वांदिता मुझे वावर मुझे काम मुझे सगळे कुटुंब मुझे भुरगी बाळा मुझे कुटुंबाचे भाव बहिणी आवय आपय सगळी कुटुंबादारा तुका समर्पित आहो सोम्या मुझे सगळे असतात गाय मुझे करत नाही मुझे मेरा नाही मुझे सर्व आक्रांत अतरेग सगळे तुझ्या पायांतळा समर्पित Hallelujah, 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 mara somya. Bawarta ula mara somya. Hallelujah, 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 hallelujah. Somya Jesu, या सगळ्या भक्तीने तुझी वाटपूर आशीर्वाद कर. तुझी गुणकरची दैवी सगळ्यांच्या शिराने वळई. तुझ्या पवित्र दर्शनात तुझी तळ कर. तुझ्या नावांत का बरी कर somya. तुझ्या नावांत का गुण कर. तुझ्या नावांत का समाधान दे. तुझ्या नावांत का व्यक्ती दे. तुझ्या नावांत का सहित लाभय. तुझ्या नावांत का बेसवानी बर somya. तू बवरतो, तू का कुळदार, मागलेल्याची मागणी ऐकत आहे. कष्टलेल्या आधार देत आहे. बंधन असल्या सुटका देत आहे. पिढेस गुण करताय सोम्या. या सगळ्या भक्ती का तुझा पूर्ण आशीर्वाद कर. गुणकरची देवी सगळ्यांच्या शिराने वळई. तुझे पवित्र दर्शनात निधन कर. तुझ्या नावांत का गुण कर सोम्या. तुझ्या नावांत का गुण कर. तुझ्या नावांत का आशीर्वाद दे. आपण जेसो आपण टच them. Heal them Lord. Heal them Lord. आपण ಗುಡ್ कर सोम्या. ಹುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ. हालेलुया 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 हालेलुया. सर वाईट सत्तेता खोटा सत्तेता देवसराच्या नाट्या तळल्याता माठ मात्रता तुझीच पडत आता सुटकाला बाई सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या आत्म्याच्या तकलेचे दवरया पवित्रत्म्याची मजत मागया वक्ता पवित्रत्म्या देवाने आमकां अभिषेक करी तुझ्या कृपेच्या बेसावाने आमकां बर पवित्रत्म्या बियान तर अंधारात आपण असलेल्या सिसांचेर देवान आयलेल्या पवित्रत्म्या आमच्या देवाने आमकां अभिषेक करी आमकां सत्यान बर आमची कुटुंबां पवित्र करूंक आमची कुटुंबां मागण्याची भंडारा करूंक आमकां आदार दी म्हणून मागया. हे पवित्रत्म्या ह्या वक्ता तुमचेर उदकाचो शिवर ह्या सगळे बापशण येतले आणि अवत्ता पवित्रत्म्याची मजत तुम्ही मागतात. पवित्रत्मा तुमच्या देऊन तुमकां अभिषेक करता तुमकां ताच्या फळांनी आनी देण्यानी भरता. ए पवित्रत्म्या देवनी ए तू पवित्रत्म्या. देवनी पवित्रत्म्या अभिषेक कर पवित्रत्म्या. ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये पवित्रत्म्या देवाने आमच्या उकल्यावर आमकां वाट दाखोवंक घे आमच्या पाटल्यावर आमचें संरक्षण करूंक घे आमच्या बगल्यावर आमकां संगात दिवंक घे आमच्या वैरावर तरी आमकां आशीर्वाद दिवंक घे पवित्रत्म्या. देवाने पवित्रत्म्या अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसावानी बाप. आत्म्या पराक्लिता भुजबोंदरा आमच्या दया पोरीत करणारा जाऊ माणसो का जाऊ बोमा करता भक्ती आराधना ये पवित्रत्म्या दैवी तुझ्या दैविक देण्याने आमकां तुझ्या फळांनी आमकां नेटोवंक
घे पवित्र आत्म्या दैविक देणी तुझे दैविक देणी लाभून घे पवित्र आत्म्या आमका समाधान देऊन घे पवित्र आत्म्या आमका बेसावण देऊन घे पवित्र आत्म्या आमका तुझी कृपेन भरून घे पवित्र आत्म्या दैविक देणी तुला हालेलुया 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 उला मारा सौम्या हात उभार उला मारा या वक्त मागलेले तुमका फळ जाता तो पवित्र आत्मा तुमच्या देवान येता हालेलुया हालेलुया येशुवे 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 आराधना येशुवे पवित्र आत्म्या तुका जाऊ आराधना तुका जाऊ स्तुती देवाने आहे हालेलुया 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 उला मारा निरंतर उला मारा गालचा उला मारा शगा बला 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 शंग बला तलैया शगला लंतला शगला मुंतला बुल्लैया ला ला येशुवे येशुवे देवाने पवित्र आत्म्या अभिषेक कर आपण गण कर हे आत्म्या त्याच्या पवित्र आत्म्या संतर कर हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया जेजू सोम्या आमच्या देवा तुका जाऊ आराधना तुका जाऊ स्तुती जेजू सोम्या आमच्या वैजा गुण कर आमका गुण कर आमका आमच्या पिढेंतली सर्कस्तान स्थांतली सुडकाला बै सोडवोन दी जेजू सोम्या जेजू सोम्या पवित्र सुडकाला जेजू सोम्या पवित्र सुडकाला हालेलुया 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 Atubaria Ergantuka Sumian Jesu Ergantuka Sumian Jesu Nit देवान आमकां बरें हात दिल्यात ह्यातान जायतो वावर आमी केला आनी मुखारी हो वावर करूंक कसा ह्यातांक देवाची सकत जाय देवाचें बोळ जाय देवाचें बेसांव जाय देखून हातुबारया आनी म्हणया अर्गान तुका सुमियान जेजू अर्गान तुका फुगळप तुका सुमियान जेजू स्तुती तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 जोरान ताळयो पेटोवन देवाक आमी दिन वासुया जेजू अनुभव आमकां जालो जाल्यार जेजून आमकां आपटल्यान गुण केले म्हूण बगलें जाल्यार जोरान ताळयो पेटोवन देवा दिन वासुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सुमे सो आशीर्वाद घेवंक गावया गीत हे देवडा सक्रामेंता हे देवडा सक्रामेंता साष्टांगमन करूया पूर्विल्या त्या रूपाबदला नव्यो रीती आधार्या सोलवण वेळ
सद्विश्व भावार्थाचे बोल दिव्य जसे बापा तसे पुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हसिता तुका दोघांच्या स्वीरिता समसमी नावार्ता प्रार्थूया येदवया विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तूं आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्याना मान करून दयन आमकां फोव कर अशें आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत सद्या मनाची कलत्या काळजाची जावन आमची मागणी निरंतरी तुका उबारूंक आनी कशें तूं ह्या संवसारीक बळ्या आनी कलत्या काळजान जियेलो त्या समापान आमी बळ्या आनी काळजान जियोंक आमकां आदार आनी कृपा दी जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमी उबी रावया आमच्या सुमयाक वंदी आमी सदैव जावं सुमयाचें नांव आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयाचें नांव आतां उबारी आमी सगळीं म्हणया सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आनी सदां आता आनी सर्वदा सदां सर्वदा सदैव जावं सम्याचें आता आनी नांव सदां सर्वदा सदैव जावं आता आनी सम्याचें सदां नांव सर्वदा सदैव जावं सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आनी हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बाबरीनो बोवा पुरबायन नव्यानांत मिसांत तशेंच ह्या राधना वाटेली जावन देवाची कृपा जोडून घेतलेल्या तुमकां हांव अभिनंदन पळयतां देव बरें करूं म्हूण मागतां आमी तुमचे बसोत मागता तुमी आमचे बसोत मागा म्हूण विनंती करता परत तुमकां देव बरें करूं परत सकाळीं फाल्यां 9:30 वरार 9:15 वरार 9 कालाक तेर्स उपरांत 9:30 वरां मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन आसतलें 9 दिसांय तुमच्या खातीर कळन आसतना आमी मागता तुमचे हृदयान बसोत आनी खंडीत मागलें तुमकां फोव जाता व्हडा संख्या 9 वाटेली जावंक उलो दिता निमाणें गीत तुका सोम्या वर्गां दिता तुझी विचित कृत्यांनी आता तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुन्ना वरता अर्गां तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा अर्गां तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रसा तू रसा तुझे नाव पवी जावं गवंता रसा तू रसा तुझे नाव पवी जावं गवंता मोगल पुता सोवी अवकार मर्या शिवा दे
बेगीन कुसाचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.